पर्वरेच्या लोकांनी केल्लो खर विरोध राजकीय पक्षांचे फुडारी आणि समाज वावुरप्यांच्या आक्रमक भूमिके सामकार निमणे प्रशासन आणि सरकारान हात तेकले। पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडले वडाचे झाड दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा खातीर सकाळच्यान बोवाळ सुरू आशिल्लो। उड्डाण पुलाच्या कंत्राटदारान झाड दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा खातीर आणि देऊळ मोडपा खातीर कामगार हाडिल्ले। कामगारांनी दनपार 4 मेरेन वडाच्यो खांदयो कातरल्यो। देवळाचे भायले पत्र्याची शेड काढली आणि आता देऊळ मोडपाक घेवपाचे आशिल्ले। इतल्यान लोकांनी बोवाळ करीत आक्रमक भूमिका घेतल्या। जायत्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काढले। सामाजिक वावुरप्यांनी सरकाराचेर फोग काढलो। हो सगळो प्रकार पळोवन मामलेदारान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून वडाचे झाड दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाक आणि देऊळ मोडपाचे काम थांबोवपाक सांगले। मामलेदाराच्या आदेशाप्रमाण राती 8:30 मेरेन देवळाक हात लावंक नाशिल्लो, तशेंच मूर्ती काडूंक नाशिल्ली। खूप दुःख झाले की आमचो राखणदार मुस्लीम जावन पासून आमी ताका मानता। आमी बुधवारा आनी आयतारा आमी हांगा येताले भेटोवपाक, तो राखणदार आमचो पर्वरेचो। आयज आयकलें की आमी तें मोडटा म्हणून देवूळ, आणि सायड बाय सायड कोर्टाचेर पासून हांव रिस्पेक्ट करता की ऑर्डर आसा ती झाडां कापपाक आसा, देवूळ मोडपाक न्हू। पूण ती ऑर्डर एकाचेर घेता आनी मोडटा देवूळ। हाजें कितें उलोवपाचें? आनी एका सायडीन सीएम म्हणटा आमी हिंदू धर्म आनी हो खंयचो धर्म बाबा? धर्म म्हणटा तो सगळ्याचोच धर्म। मनीसपण आसपाक जाय पयलीं, हांकां पयलीं मनीसपणूच ना। देव आतां ते कितलीं वर्सांची आयज कालचे ना, ते कितलीं वर्सांची आसा ती। रस्त्याक लागता, झाड मोडटा, कोर्टाची ऑर्डर घेता, मोडटा बरी आसा, पूण तुमी तेजे निमतान तुमी देवळूय मोडटा, हो खंयचो कायदो? कोर्टाची ऑर्डर मोडके घालपाची ना, कोर्टाचे हांव येना तांकां भायर काडप पडटा। म्हाका उपकार उपकारता तांकां भायर पयलीं मोर्चे घालता उपकारता ना। म्हाका उपला, म्हाका व्हरोन खंय घालता तें घाला। मोर्चे घातला हांव येना, मोर्चे घातला विचारात तुमी। मोर्चे घातला विचारा तो सीएमाक आपण हाडाक आसा, तो कसलो हिंदू तो पळोवंक जाय। तांकां भायर काड, तांकां भायर काड। मोर्चे घातला वपाचें ना, मोर्चे घातला वपाचें ना। काढून आपयता तें आपय। मोर्चे कोण सीएमाक हात घालून काड म्हणून सांग। हो काम भायर तांकां हात लावं नाका म्हणून सांग। सीएमाक आपय, सीएमाक काडून न्ही न्हू। कसलो हिंदू तो पळोवंक जाय, कसलो हिंदू तो पळोवंक जाय। हांगा रावता तांकां हात लावं नाका म्हणून सांग। न्याय सोंपलो तेन्ना गोंयकार सोंपले, तेन्ना न्यायच ना, न्याय खंय मेळत ना। आनी न्याय जर आसलो जाल्यार आयज हो निवाडो मेळचो नासलो। कित्याक सांग पळोवया, हांव कित्याक हें उलयतां? 2002 जेन्ना नॅशनल हायवे हे घातले, इम्प्लिमेंट केले, ते टायमार सरकार कोणाचो आसलो? वाजपेयी सरकारान जे नॉर्म्स घातले पळय नॅशनल हायवे, ते खंय पांया पोंदाक घातले तुमी? आमी मागता ते न्हू, कायद्या प्रमाणे पयलीं सद्या पयलीं तेजे नॉर्म्स अशे आसले की मुद्दाम जावन लोकांक त्रास करून तो हायवे जावंक जायना। आनी मेनली जर तर तो डिस्ट्रिक्ट रोडा वयल्यान जर तो हायवे व्हरता जाल्यार सेंटर ऑफ द लायन घेवन दाखोवचें तेणी आमकां। कित्याक हांव उलयतां म्हणून न्हू, हो कायदो तूं सांगता तो फॉल्स म्हणून दाखोवता हाडून। सेंटर ऑफ द लायन घेवन प्रत्येक कडेन 30 मिटर दोनूय सायडीन मेळटा जाल्यार तेका एप्रुवल मेळटा वयल्यान। आज हे कित्याक घडटा? आज तूं पळयता आसतलो ते बिल्डींग बांदपाक फिलींग चालू आहा। हांकां हे भायले लोक जे बिल्डर लॉबी आहा तांकां प्रोटेक्शन आनी देवाक प्रोटेक्शन ना। अरे हिंदुत्व हिंदुत्व म्हणणारे तुमी सरकार मरे, खंय गेले तुमचें हिंदुत्व? आमकां कितें घरान अडचण येयली, कितें येयलें जाल्यार हांगा येवन आमी देवाक पांयां पडटले, देवाक तूं आमकां राख। आनी तें राखून आमी सांगून घेवन गेले म्हणटकूच आमकां समाधान मेळटालें। म्हणजे भुरग्या बायल भुरगे सगळें समाधान मेळटालें। आनी अशे परिस्थितींत हांव आशिल्लो हांगासर, पूण आतां सकाळ फुडें हांवें पळयलें हें कितें? हो सत्यानाश करूंक फुडें सरलें मरे। ऑर्डर 2 आसा, एक आसा हायकोर्टान गेल्ली आतां पळय ती लोकेशन आसा, ती लोकेशन अशेंच कंटिन्यूज केल्ले तो वॉर्ड मेलो। वॉर्ड सर्वाय करपाक शकले ना। दुसरी ऑर्डर आसा एज पर दॅट इज अ कन्सेंट ऑर्डर ऑफ 2019 कार्तिक कोडणेकराचे कन्सेंट आसा, तशी तरी लोकेशन स्ट्रक्चर लोकेशन देवळाचो मेन्शन ना, मूर्तीचो मेन्शन। सो आज म्हाका तरी दिसता की शुद्धीन जी मुर्तीची चल्ल्या ते खंयच्याच ऑर्डरीन बरयल्लें ना। आज हायवे ऑथॉरिटी किंवा पुलीस किंवा ऑथॉरिटीज ज्या कडेन मुर्ती शिफ्ट करता ती मुर्ती शिफ्ट करची म्हणून हायकोर्टाची स्पेसिफीक ऑर्डर ना कोणी कन्सेंट दिल्लो स्पेसिफिकली आसा। काल हांवें मांद्र्या सांगिल्लें
की 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीचे सरकार ह्या देशान आयले तेन्नाच्यान हिंदू धर्म हो धोक्यान आयले म्हणून काल सांगिल्ले सांजचे आणि ते दिसता म्हाका आज हांगा दिसून येता की कशा पद्दतीन हिंदू धर्म नष्ट करपाचो काबार करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करता हें आमकां दिसून येता. ज्या हांव डिटेलान वचना कित्याक हायकोर्टाची म्हाका दिसता ऑर्डर आसा की ते झाड ट्रान्सप्लांट करचे पूण ते देऊळ मोड म्हणून खंयच ना आणि कशा पद्दतीन हांगा स्थानिक लोक कोण ना जे पुजारी कोण आसा ते ना पूण भायले खंयचे तरी राजस्थानची गाडी हांगा हाडटा भायले राजस्थानचे पुजारी कितें देवस्थान करता आणि कशा पद्दतीन ती मूर्ती हांगाच्यान हालोवपाचो पुलीस प्रोटेक्शन घालून हो जो प्रयत्न चल्ला हाचो आमी निशेध करता. जे जाग्याचेर व्हड स्थलांतरीत करतले त्याच जाग्याचेर श्री खापरेश्वर देऊळ बांधतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले. पर्वरे वडाकडल्या खापरेश्वर देवळातली मूर्ती कडक पुलीस बंदोबस्तात दुसरे कडेन व्हेली. धर्मीक विधी करपा खातीर भायल्यान पुरोहीत हाडिल्ले. विधी सोंपले उपरांत मूर्ती दुसरे कडेन व्हेली. ह्या वेळार भाविकांची गर्दी. देऊळ मोडपाचो आणि मूर्ती हलयतनाचो प्रकार पळोवन सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां आयली. मामलेदार साहेब खंयची ऑर्डर हाडला खंय गेले म्हणटात सगळी जाणां पिवान रावल्या मिनिस्टराक पिवान रावल्या सगळी जाणां हय सारके हांव सांगता पिवान रावल्या मिनिस्टराक पिवान रावल्या आता भायर सर आता परवान गरम गरज सामकेच जाय दिवचे ना खंयच्या वयलो जाग्या वयलो उठून दिवचे ना आयन स्टॉप ना केल्या थंयसर संदीप हांव सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.